फाटल्यान आनी एक मनीस आसा चल गाई बऱ्या करून पळयलेली काय करता रे टाकलो मरे तुझी सायकल चलयता मरे तो येदो व्हडलो जावन मोडची ना ती असू गाई वाव काजीच्यो बियो पुरो म्हाका इतले बरो लागता न्हू तुमगेर जाता तुमगेर जाता एका आवडटा रे काजी नाका गे घे घे आई आमच्या कडल्यान घे असो असू घे बेगीन बरो जातो आता थोड्या दिवसांनी येतलो काय मला टाकल्या टोकलो सारखो टोकलो करून चल रे वैता आम्ही या वचो मरे आता वैता ओके तुझ्या बर्थडेक रावंक येता आता वैता तुका याद येतली माझी काय ना माका बी तुझी खूप याद येतली बर्थडे घेता चल वैता ओके माझे कपडे बिपडे घेऊन येतात चल चल वैता चल बरे बाय बाय हा वैता सुशागात चल रे प्रतीक बाय बाय चल बाय बाय आता आम्ही येयल्या ब्रह्माच्या देवळान या देवळान आता पहिले आम्ही दर्शन बी घेता आणि मागीर आम्ही वयता घरा साक्षात ब्रह्मदेव आमचो दर्गे जाम्यान बसल्या ती पळयलेली एक पुरो पिया पिया एक पावाना इतल्या जाणं आता आणि मुद्दम त्यांच्याकडे व्हरो नाका मजा नाका रवे गायस आम्ही रिटर्न घरा येताली पण आमकां दिसली सायकल आता आम्ही रावल्या प्रतीकाक सायकल घेवपाक ते पळय ह्याच्याकून धाकटी आसतली कमी वाटली 2,900 रुपया 2,800 मच्छी बरी घेतलो नाही पहिले 3,400 बरं ये दी बाय म्हाका जातली मुगो धरून बसपाक टू व्हिलरीन धरता अशी मातशी गाडी रुकलून
काय कमी ना सायकल रेडी करता पळय. सो गायज हे ल्हान भुरग्यांचे अशेंच आसता न्हू. आतां तेजी आवय बापूय काय ना बाबड्याक ताका सायकल घेवन दितले म्हणून. सो लेट्स सी आतां आमीच डिसायड केले सायकल घेवपाक. आनी हे सायकली फाटल्यान आनी एक मनीस आसा. आय वील कितें म्हणटा डिस्क्लोज दॅट पर्सन्स नेम इन माय अपकमींग ब्लॉग. सांगता तुमकां रातचे घरा पावले काय. सद्या रेडी जाता पळय वारे बिरे भरता तो. असो कितें हाडला कितें हाडला गे खंय गेलो. हो ते फुडले घर काहीतरी हाडला. सानवी प्रतीक घराकडे ना आपणाच्या फ्रेंडाक खेळपाक गेला. आता थंयच्यान हाडटा तेका. तेच फुडले हांगाच्यानच उलो घाली न्हू ते. या बेगीन या. प्रतीकाक पळोवया सारको हॅप्पी जातलो आता. धावत येता पळय. दोळे धापून तुका व्हरतय कळ्ळें. दोळे उगाडना ना. उगाडले जाल्यार दोळे मागीर पळय. ओगी राव गे आई तू ओगी राव. अरे काय हाडलं पळोवक रे. काय तरी हाडला रे हेका. काय चंदना काय हाडलंय ते. काय हाडला तेच कळना. आणि दोळे उगडूंक हो दिना. हा पळयतलंय मरा कितें हाडला ते. काय हाडला पळय. हा तू सांग काय हाडला आता. बस बस सायकलीर बोल बेगीन. मार सारकी. हा वयस तू आता छोटा सायकल चालू कर. रिटर्न मार. सीटा वयर करूंक मेळटा. मागीर परत सीट बीट वयर व्हडली करूंक व्हडली करपाक मेळटा. खुश तर बाबा माझ्या आवडली मर तुका. कावडोंक ना मागीर मामा रे. मामा उलट घालून सांगतो. दे बसोंक मेळटा. सानवीक हांगा बसपा खातीर हांवें घेतल्या ती. हेजेर तू बसपाचो हेजेर सानवीन बसपाचें. कितें हे बेस्ट मरे तेका. लॉंग बीन जायना म्हणून. टायर प्लास्टिकचे ते ना हे बघ काय इतकं खर्च कित्याक म्हणून केलं. हे सीट वयर करूंक मेळटा. हांगा तुका मागीर सानवीक बीन कितें जाय खावपाक बीन जाल्यार हांगा घालून येवपाचो. सानवी तेजे फ्रेंड. तसली मरे माझ्याकडे सायकल आली रे कळ्ळें तुका. आनी हांगासर ते माझे फ्रेंड चलयताले हांगा हांव बसलेले. माझे मदन चड जाले. मामा गे आता तर खूप बस सानवीगेर वच घे चलय जाणे. चलय मरे बस तर सानवीक सांग आपणा वांगडा फाटल्यान बस म्हणून सांग.
अशी टाटा बाय बाय. चला आता आम्ही चलली हा. वयता हा आम्ही सुशाखात चलोय. सायकल तुझी सायडीक राव. माझा एकुलतो एक भाव मग येत. सांगलेलं काय अडू नका मला. काय अडू नका मला सांगलेलं तुमचा. असू गे. लोक काय सायकल दिन असलं बसून ना सारखं सायकल आहे सायकल आहे म्हणून लोक दिन असले तेका बसवंक सायकलीचे त्याचा दिन नसले ते बसवपाक सुद्धा. दिन असले भुरगे हा काय सायकल आहे आता घालतलो कसं सायकल गाडी नका नाका येता जो गजाल मारी सायकल आहे. किती आले आई कोण दिन असलं सायकल कोण दिन असलं सायकल त्या ती भुरगी आहा न्हू दुकानार भुरगी ती त्यांची सायकली आहा असलो ती म्हाका तो घेऊन चल म्हणा. ती गेली मग ती सायकल दी नसली न्हू भुरगी नव्हती मातशी दी रे बाबा म्हटले मग ती मातशी दी गाडी आता सायकल तेका आणि मोबाईल आणि तेका काय आमका तुमचा आशीर्वाद देव बरें तुझ्या बाबा चल गाई बरे करून. घाल कमराक बेल्ट घाल आणि आता येताना येताना काय बाबा हाडू मातो नका हे हांगा येडी चल रे काय हाडू बी नका. बाय बाय. काय हाडू नका असू गे. मी चल रे बाय बाय. तुमका काय जेवण खाऊन मिळालं किरे गे काय बरं जेवली मग आम्ही पोट भरून जेवली. चौकात चला रोज माझं फेवरेट. नाही ना पण मी भियाले ही म्हटलं किती येईली मी भियाले ए चौकात चलय रे. चल बाय बाय. बाय बाय म्हणून बरे. चल बाय बाय. वाटेर शॉप दिसले मरे म्हाका म्हटलं चल शॉपचे गाडी मागीर फुडें आनी पावलो. चल रे बाय बाय. आता तू सायकल घेऊन धूम मचाले करतलो. सायकल फोन आणि सायकल आणि त्याला काय नका चल बरं सो गायज आम्ही आता प्रत्येकाक बी सायकल बी घेऊन दिलेली असा आणि आता आम्ही रिटर्न वयता घरा. आणि पाऊस पडटलो कसो दिसता आम्ही पडटलो म्हणटा. आणि तुम्ही त्याचं रिएक्शन केलं असतलो कितलो क्यूट असलो सारखो हॅप्पी. एक टायमार आमच्या इकडे सायकल नासताली पण फ्रेंडाची मागप. अशी गाडयेर कोण कोण बसला फाटल्यान ही अवी म्हाका असोच बस म्हटलं आणि आपण गेला पय फुलां हाडपाक देवाक घालपाक. आमच्या गाडयेक लागली आता भूक त्या खातीर आम्ही एका सॉफ्ट ड्रिंक घालपाक येयल्या. सो गायस आता आम्ही घरा कडेन पावलेली आसा आणि आता वाजल्या सांजची स. आयज खूब वत आसलें हिसपाक भायर त्या खातीर म्हाका जाला मायग्रेन आणि म्हाजो अवतार पळोवंक शकता कशें जाला ते. आता हांव कितें करता सांग फटाफट म्हाका उदीक बिदीक दवरता तापोवपाक. सुशाकात बरें फ्रेश बी जाता आणि आरामात आयज बसता. आयज तर म्हाजें रांदपाचें मान ना. रांदपाचें मन ना म्हणजे म्हाका एक्चुली आयज घरांतलेंच कितें खावपाक जाय आसलें पण म्हाजी तकली खूब दुखता हिसपा भायर दुखता. सॉलिड मायग्रेन जाला म्हाका. सो गायस फायनली आम्ही घराकडे पावलेली असा. येस 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 थँक्यू सो मच तुमचो सपोर्ट लव मोग आणि घे म्हणून आमकां कमेंट्स इतले बरें दिसता खबर ना. आयज हांव इतलो हॅपीनस सांगू शकना पळय तितलो. म्हाजो सारको हॅपीनसाचो लेवल सारको नेक्स्ट लेवलार पावलेलो आसा. थँक्यू 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 सो मच ईच अँड एवरीबडी तुमच्या सपोर्टा खातीर. आयज त्या भुरग्याक आम्ही सायकल दिलेली असा. हांव स्पेशल थँक्यू म्हणटा एक माझी क्यूट फॅमिली तिचें नाव आसा अनिका बांदोडकर आणि त्यांची 2 धाकटुली चेडवां आसा
आनी ती जाण ती कितें म्हणटा जाणा की आपणाच्या भुरग्यांक कितें जाय तें आपणाक खबर आसा आनी तशेंच दुसऱ्या भुरग्यांकूय बाबडे त्या एजीचेर कितें जाय आसतलें पळय तें आपणाक सारकेंच खबर आसा म्हणटा ती. आनी त्या फॅमिलीन म्हाका पयशे दिल्लेले वच बाबा तूं आनी एक सायकल घे आनी व्हरोन तेका दी म्हणून. हांव एक जस्ट अ सोर्स, हांव एक सारको एक सोर्स कसो, एक तुमी सांगूं शकता हांव एक डिलिव्हरी मॅन कसो तेतून त्या सिच्युएशनाचेर म्हाजे कडेन पयशे पावले आनी हांवें सायकल घेतली आनी प्रतीकाक व्हरोन दिली. पण हेज्या फाटल्यान जो आसा खबर आसा तेजें नांव आसा अनिका बांदोडकर. थँक्यू सो मच. म्हाका इतलें खबर नासलें की सायकल पळोवन तो इतलो हॅपी जातलो म्हणून. इतल्यो चॉकलेटी, इतल्यो बिस्किटी, इतले कपडे, कितें कितें ताका दिलें तेजेर हॅपीनस आसा. आतां म्हाका तर ल्हान आसतना चॉकलेट दिल्लेली हांव एक्सायटेड जातलो आसलो, तेजे कडेन आसा तितली एक्सायटमेंट, पूण सायकल पळोवन अरे बाबा म्हाज्या थँक्यू सो मच या तुमी. खरेंच आयज खरेंच हांव खूश, इतलो खूश आहा पळय म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें उतरां भायर सरता सारकी. थँक्यू सो मच. इतलो तो भुरगो हॅपी आहा खबर आहा, हांव तुमकां सांगूं शकना पळय तशें. आनी येस, हे जे आयज आमी थंय गेल्लेली, आमी जे हे 3 दीस जाले हे व्लॉग्स घालता तेतून तुवें पयलें आसतलें आयच्या व्लॉगान हांवें थोडे पयशे दिल्लेले. ते पयशे पासून म्हाका थोडे म्हाजे आसा, थोडे म्हाका म्हाजे जे सबस्क्रायबर्स आसा, म्हाजी जी तुमी यूट्यूब फॅमिली आसा तेणी दिल्लेले तेंच्यांनी. आनी हे आमी सगळे वचोन तांकां व्हेरी 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 इन अ गूड वे आमी थंय डिलिव्हर केल्लेले आसा. थँक्यू सो मच. आनी मेन म्हणटा पळय ते ह्या व्लॉगान आमी त्या मनशांची नांवां घेतात. आतां कोण कोण जो आमकां हेल्प करपाक फुडें सरलेलो खबर आसा तेंची आमी नांवां घेवपाक सोदता गायज. सो प्लीज डू नॉट स्कीप दीस व्हिडिओ. कोणी हेल्प केला पळय तेंची नांवां मातशी प्लीज आयका तुमी, कित्याक इट इज द बिगस्ट थिंग. धाकटें न्हू, इट इज द बिगस्ट थिंग एवर. जो मनीस 10 रुपया पासून दिता न्हू, इट इज द बिगस्ट थिंग. हांवें म्हाका जाता तितले म्हाजे अर्दे पयशे हांवें थोडे अर्दे हेजे तेजे करून सगळ्यांचे घेवन तुमचे सगळ्यां कडल्यान हेल्प घेवन हांवें थंय फायनली हेल्प पावयलेली आसा. आय एम सो मच हॅपी. आयज तुमकां सांगूं शकना पळय तितलें. आतां हांव तेंची नांवां घेता आनी तुमकां दाखयता कोण कोण पळय ती. सो गायज फायनली हांवें जी मदत केल्या खबर आसा म्हाज्या वाटेंतल्यान केल्याच, पूण तुमच्या सगळ्या कडल्यानूय केल्लेली आसा. तुमी सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केल्लो आसा. हांवें न चुकता सगळ्यांची नांवां मोबायलाचेर बरोवन दिल्लेली आसा. कितें आनी थोडे लोकांनी अशें सांगलेलें आसा की आपणाची नांवां घेवं नाका म्हणून, की अशी म्हणटात लोक की ह्या हातींतल्यान ह्या हातीक दिले न्हू जाल्यार ह्या हातीक कळोंक जायना अशें म्हणटात. पूण म्हाका तसलें कांय ना. हांव तेंच्यांनी कोणी म्हाका तशें म्हटला पासून जाल्यारूय हांव तेंची नांवां घेता. म्हाका तापयल्या पासून उपकारता, म्हाका प्रॉब्लम ना. पूण हेल्प केला पळय तेजें नांव येवकूच जाय फुडें. सो गायज हांव तेंची नांवां घेता. ओके. सो गायज पयलें नांव आसा केशव मलबारी. हांवें कितें प्रोनावंस करपाक चूक केल्या बीन जाल्यार म्हाका माफ करा, कित्याक हांव इतलो हायफाय हें न्हू. मायकल डिसोजा, चेतन खेडेकर, वैशाली मांद्रेकर. वैशाली म्हणटा पळय ते आमचे रायबंदराचे दीदी म्हाजे, हांव ताका दीदी म्हणटा. आनी तेंची नुस्त्याची बोट आसा. आनी हेंचे कडल्यान तर तुमकां केन्नाय नुस्तें बीन जाय आनी कालवां बीन जाय जाल्यार म्हाका DM करा, हांव तुमकां तेंचो नंबर शेअर करता. तेजे उपरांत आहा मार्कस गोन्साल्वीस. हॅलिस्टर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. तुमकां खरें सांगता, जो हॅलिस्टर म्हणून आसा खबर आहा जेणे म्हाका हेल्प केल्लेली आसा, ही इज ऑल द वे फ्रॉम UK, गोंयचोच तो. आनी तो सारको जाल्लेलो आसा म्हाजो भाव कसो. हांव तुका तो सबस्क्रायबर म्हणिना, ही इज माय ब्रदर, रियल ब्रदर म्हणटा हांव तुका. आनी त्या मनशान न्हू आयज पर्यंत म्हाका केन्नाच वायट कितें सांगूंक ना. आयज सदींच म्हाका इम्प्रूव करता तो. हांव कितेंय चूक केलें कितें ना न्हू, तो म्हाका खरेंच वायटा बऱ्याक सारको हँडल करता. आनी ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. आनी व्हेरी सून इज कमिंग डावन टू गोवा एंड आय एम रियली तुका सांगता इतलो एक्सायटेड आहा हॅलिस्टराक मेळपाक, सांगूं शकना पळय तितलो. तेजे उपरांत आसा आमचे एक व्हेरी क्यूट फॅमिली मेंबर, म्हणजे सबस्क्रायबरूच आमचे गिमा फर्नांडीस. आतां प्रोनावंस सारकें केलें जाल्यार खबर ना. आनी हेच्या बद्दल तुमकां एक सांगता की हे जे चेडूं आसा खबर आसा ताका एडॉप्ट घेतलेले. ओके, फ्यू डेज बॅक, म्हणजे फ्यू वर्सां पयलीं, म्हणजे 20 वॉटेवर 20-25 years ago ताका खंय
एडॉप्ट घेतलेले, तेका खंय मामी डॅडी कोण ना, आतां तेका नेवी मामी डॅडी हा कोणी एडॉप्ट घेतला पळय तेणी, आनी शी इज डुईंग अ ग्रेट जॉब नाव, आनी ते लायफान बरें सेटल हा, बरें कामाक वयता, तेजी मामी डॅडी तेका खूब हॅप्पी खूब हॅप्पी दवरता. सो हेजे उपरांत येता कॅविन, हेजे उपरांत येता निर्मल चननकर, ओके सारकें म्हटल्यार जाल्यार खबर ना, लॉरेटा डिसोजा, दिनेश नायक, रॅक्सविन, ध्रुव नायक, क्लॅरिसा सिल्वा, रोमा एंड हर सन स्टॅलन फर्नांडीस, रोमा आनी तेजो चेडो, ओके झेवियर डिसोजा, ही इज इन UK नाव, तो कामाक आसता बाबडो आनी व्हेरी बिजी बट स्टील ही हेल्प मी सो मच. प्रीती देसाय आनी सिनेरा क्रास्टो, आतां म्हाका खबर ना हांव कितें उलयता पळय, म्हाजे प्रोनाउन्स नांव सारकें जाता जाल्यार ओके, आनी जायना जाल्यार प्लीज माफ करा म्हाका, सो सॉरी. एलेक्सेंड्रा, थॅरीन, सिंथिया, अमीर दिलीप परब, अनिका बांदोडकर जे तुमकां सांगला पळय ते सायकल दिल्या पळय ते, प्रसाद प्रभुदेसाय, अलिशा आमचे UKचे, आनी हे आमच्या ब्लॉगान व्हेरी आमचे कॉमन एक नाव आसता तोंडान आमच्या, आनी मधुमिता कोनडकर, हे सगळी जाणांनी आमकां हेल्प केलेले आसा. थँक्यू सो मच, हांव हात जोडून तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच. तुम्ही ह्या लोकांनी जे आमचे फॅमिली मेंबर आसा खबर आहा तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केल्लो आसा, आनी तुमचे कडल्यान हांव ही मदत घेवन तेंच्या घरा कडेन पावल्लो आसा. थँक्यू 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 सो मच. इट मिन्स अ लॉट टू मी, इट मिन्स अ लॉट टू मी. थँक्यू वन्स अगेन. ओके सो गाईज, तुम्ही नांवां आयकल्या म्हाज्या तोंडांतल्यान, कोणाच्या नांवाचे म्हाजे तोंडांतल्यान समज जादू टोणा जाला, म्हणजे कितें हांवें नांव प्रोनावन्स केला जाल्यार बाबा सॉरी, हय न्हू, पयलींच तुमकां सॉरी म्हणटा. आनी येस, थँक्यू सो मच. आनी हितूंतले जे थोडे म्हाजे फॅमिली मेंबर्स आसा खबर आसा, सबस्क्रायबर्सूच आमचे, ते म्हाजे इतले क्लोज येयल्लेले आसा खबर आसा, म्हाजी एक फॅमिली जाल्लेली आसा. आय एम रियली प्राऊड ऑफ माय सेल्फ. खरेंच म्हाका बरें दिसता की हांवें इतली बरी फॅमिली जोडल्या म्हणून तुमचे कडल्यान. आनी सायकल एक बरी सायडूय पयली हांवें सायकलीची, आनी एक वायट सायडूय पयलेली आसा. कितें आसा जाणा तुमकां सांगता, थंयसर खंय खूब भुरगीं आसा, भुरग्यां कडेन सायकली खूब आसा. जाणटी आई आमची ती उलयताली, पयले आसतली पळोवंक ना, स्कीप बीन केला जाल्यार परत फाटल्यान वचा आनी परत चॅक करा. सो ती कितें म्हणटाली जाणा, थंय भुरगे खूब सायकल चलयता, आनी तो प्रतीक म्हणटा खंय आई म्हाका थंय व्हर गे, म्हाका सायकल जाय. आनी ती भुरगीं खंय तेका सायकलीक हात लावंक दिनात, खंय म्हाज्या सायकलीक हात लावं नाका म्हणटात. भुरगीं न्हू ती. आतां म्हाका पळयात तुमी, म्हाजी गाडी मागीत जाल्यार हांव म्हणटा दोनी हात वयर घालता, ना हांव दिना, हांव सायकलीक म्हाजो पिसो, तशी भुरगीं आपणाच्या सायकलीक पिशी, कळ्ळें तुका, भुरगीं न्हू ती. आनी मागीर जेन्ना ती आई बाबडी मातशें दी रे बाबा म्हटल्यार तेन्ना दितात खंय, कळ्ळें तुका. आतां लोकांची सायकल कितले दीस म्हणून तुमी मागतली, सारकें न्हू. सो आमी ही सायकल तेका डिलिव्हर केल्लेली आसा. आनी दुसरी गजाल, आवय कितलो घाम रे म्हाका, फॅन ना आनी जारी एका वाटेन. सो गायज, दुसरी गजाल तुमी पयल्या आसतली कालच्या ब्लॉगान आमच्या की तेंगेर TV ना. सो आनी म्हाज्या एका फ्रेंडान ऑलरेडी म्हाका बारीक मदत केल्लेली आसा तेका TV घेवपाक. अशेंच तुमी फुडें सरा आनी TV घेवपाक आमकां मदत करा तेंकां. आनी व्हेरी सून आमी तेंच्या घरा कडेन TV आनी डिश TV बरी न्हू, तेका हे रिचार्ज करचें पडना दिसता न्हू. ते घेवया, नाल्यार केबल कनेक्शन कितें आहा तें घेवया आनी दिवया तेंकां. एटलिस्ट ते बाबड्याक मामाक तेज्या बसोन आनी TV तरी पळोवन चुरचुरे बाबड्याचे न्हू. मेन थिंग आतां तुमी म्हणटले तेका TV कित्याक दिता, तेजो रिजन ह्यो जावन आसा की तो भुरगो धाकटो आनी वयल्यान तेंका मोबायलाक रेंजूय आसना टायमपास करतले जाल्यार न्हू हवे. आनी तेजो मामाचोय टायमपास जायना, मामा बाबडो तो हँडिकॅप न्हू, तेका बसोन बाबडे एम्प्टी मायंड डेविल्स हाऊस म्हणटा पळय तशें. सो नाकाल्ले कितें चिंतूंक आसा, फाल्यां म्हणूंक आसा, आपणाच्या आईक आपणा खातीर त्रास जाता आनी वचोन बाय चान्स कितें जीव दिलो आनी कितें केलें. सो तेचे मायंड डायवर्ट करपा खातीरूच म्हाका TV जाय आसली. हांव प्रतीका खातीर TV घेयना, ती तेका ऑलरेडी सायकल गावलेली आसा आनी तो व्हेरी हॅपी आहा सायकलीच्या दुनियेन आपणाच्या. सो गायज, आमची व्हिडिओ कशी आसली कॉमेंट करून सांगा. व्हिडिओ तुमकां आवडटा न्हू जाल्यार लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टील देन गुड नायट, बाय बाय. थँक्यू सो मच. कोणी हेल्प केला पळय तेंकां अ बिग सॅल्यूट. बाय बाय.